विरोधी पक्षांच्या युतीचेर निर्णय घेवपाक काँग्रेस हायकमांड गोंयांत आरजीचे मात काँग्रेसीचेर फार उमेदवार घोशणांनी कुफुसांव वाडले सगळे म्हणटात युती जाय मात जायना पाकिस्तानाच्या एजंटाक दिली भारताची मिलिटरी सिक्रेट्स गोंयांत रावपी निवृत्त सुबेदाराचेर आरोप गुजरात एटीएसान केली अटक दाबोळी आनी मोपाच्या इंडिगोच्यो साबार फ्लायटी कॅन्सल मायक्रोसॉफ्टाच्या विंडोज सिस्टमान जाल्ल्या इबाडाचो प्रवाशांक धपको कितल्योशोच लेट गोंयांत वाडलो एड्स दुयेंतीचो आंकडो जानेवारी ते ऑक्टोबर या 10 म्हयन्यांच्या काळात 273 जाणांक एचआयव्हीचो बाधिकार सगळ्यांत चड दुयेंती तरणाटे वासंती सालेलकाराक लायटीचो शॉक लागूनच आयले मरण पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट मरणाची खोलायेन करची चौकशी समाज वावुरप्यांची मागणी रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन भारत दौऱ्यार युक्रेन युद्धा उपरांत तांचो पयलोच भारत दौरो तेल वेपार डिफेन्स धरून न्यूक्लियर कॉर्पोरेशनाचेर देशां मदीं चर्चा मोर्जे एका रिसॉर्टाच्या रेनोव्हेशनाच्या वादावेल्यान 2 पार्टनरां मदीं झगडी दोगूय जाण बाउन्सर घेवन एकामेकाच्या आंगार प्रकरण पुलिशे मेरेन अमेरिकेन F-16 फायटर जेट कोसळ्ळें जमनीर आदळना फुडें स्फोट पायलटान वेळार इजेक्ट केल्ल्यान साल्वार पाकिस्तानाचो प्रधानमंत्री आनी फील्ड मार्शल आसिफ मुनीराचेर बंदी घालपाची अमेरिकेच्या खासदारांची मागणी 44 खासदारांनी बरयलें परराष्ट्र मंत्र्याक पत्र 2025 3000 मायज भारतीयांक अमेरिकेंतल्यान परत धाडले भारतांत 2009 सावन आतां मेरेन सगळ्यान व्हडलें डिपोर्टेशन केंद्रीय परराष्ट्र वेव्हार मंत्री जयशंकरान उक्तायलो हुस्को